नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमुखाचे उगार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. देशात भ्रष्टाचारा आड लढो दिवपा खातीर दीर्घकालीन मोख निश्चित केल्या आणि ती सरकाराच्या येता त्या तिसऱ्या कार्यकाळात अधिक खर जातली असे विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायल्यात. इकॉनॉमिक टाइम्स ह्या दिसाळ्याक दिल्ल्या खासा मुलाखतीत तांणी आपल्या भूमिकेविशीं स्पष्ट मतां मांडल्यात. चालू लोकसभा वेंचणुकेत विकसित भारत हो मुद्दो आसा अशें सांगून 2014 वर्सा जाल्ल्या वेंचणुके खातीर भ्रष्टाचार जाल्यार 2019 वर्सा जाल्ल्या वेंचणुकेत लावार्थी हे मुद्दे मुखेल आशिल्ले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. UPAन भारताक 2043 वर्सा मेरेन संवसारांतली वेवस्था करपाचें वचन दिल्लें, मात तें आमच्या सरकारान 15 वर्सां पयलींच पुराय केला अशें आपल्या ह्या मुलाखतीत ताणें देशाच्या अर्थीक उदरगतीचोय नियाळ घेतलो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या पांवड्यावेल्या मतदाना उपरांत भाजपाक 300 सुवाती मेळ्ळ्यात. 6व्या आनी 7व्या पांवड्यावेल्या मतदाना उपरांत भाजपाक 400 परस चड सुवाती मेळटल्यो असो विस्वास भाजपा फुडारी आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी उक्तायलो. अस्तंत बंगालांत दूरदर्शनाक दिल्ल्या मुलाखतीत ते उलयताले. भारतीय जनता पक्षाक 30 परस चड सुवातींचेर जैत मेळटलें असो हावेस तांणी उक्तायला. वेंचणुकेक लागून अस्तंत बंगाल हुकुमशाही सत्ता सोंपतली अशें तांणी म्हळें. 5वें चरण तक हम 310 पार कर चुके हैं, 400 और बंगाल में हम 30 सीटें से ज्यादा सीटें. एजेंडा ममता जी ने देश की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खोला छोड़ोगे और यहाँ का पूरा डेमोग्राफी चेंज करोगे तो लोगों में गुस्सा है वो वाजिब है. बंगाल में परिवर्तन होने के साथ ही हम कटमनी, ये माफिया, ये सिंडिकेट, घुसपैठ, गाय तस्करी, कोयला तस्करी, तुष्टीकरण, ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है यहाँ भाजपा सरकार. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान देशभरातल्या सगळ्या राजकीय पक्षांच्या मुखेल्यांक पत्र बरोवन वेंचणूक प्रचाराच्या काळात आदर्श आचार संहितेचे खरपणान पालन करचे असे निर्देश दिल्यात. काय राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी आचार संहितेचो भंग केल्ल्याची दखल आयोगान घेवन हे निर्देश दिल्यात. अग्निवीर ह्या मुद्द्यावेल्यान काँग्रेस पक्षाक आयोगान जाप विचारल्या जाल्यार भारतीय जनता पक्षाक लेगीत काय मुद्द्यावेल्यान शिटकावणी दिल्या. लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या आणि 7व्या पांवड्यावेल्या प्रचाराक आता नेट आयला. वेगवेगळ्या पक्षाचे फुडारी आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारात वावुरतात. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी आयज दिल्लीत दिलशाद गार्डन हांगा आयोजीत केल्ल्या इंडी आघाडी उमेदवाराच्या प्रचारात वांटो घेवन आपली भूमिका मांडली. इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे. और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है. कोलकाता उच्च न्यायालयान 2010 वर्सा उपरांत अस्तंत बंगालात जारी केल्ल्या सगळ्या ओबीसी प्रमाणपत्रांक रद्दबातल केल्यात. न्यायालयाचो हो निवाडो समर्थनीय आसा अशें प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षान केलां. पक्षाचे फुडारी शिवराज सिंग चौहान हांणी नवी दिल्लीत पक्षाच्या मुख्यालयांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत ह्या निवाड्याविशीं भूमिका स्पष्ट केली. कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2011 में 2010 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, कई जातियों को जारी किए थे, वो सारे के सारे रद्द करने का फैसला सुनाया है. सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की और ओबीसी सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक के बना दिए गए. 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाला और बिना किसी नियम का पालन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, जिसे पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है और उसे रद्द करने का फैसला लिया है.
अश्लील व्हिडिओ प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ले कर्नाटकातले जनता दल सेक्युलरचे खासदार प्रज्वल रेवण्णा हांचो राजनीतिक पासपोर्ट रद्द करचो अशी विनवणी करपी पत्र कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां बरयलां। रेवण्णा हांकां विदेशांतल्यान परतून भारतांत हाडपा खातीर ताकतिकेन पावलां उखलची अशी विनवणी लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी केला। रेवण्णा हाचे आड FIR दाखल जावचे पयलींच 27 एप्रिल 2024 ह्या दिसा तो राजनीतिक पासपोर्टाचो वापर करून जर्मनीत गेलो। ताका परत भारतात हाडपाची विनवणी मुखेलमंत्र्यांनी ह्या पत्रांत केल्या। बौद्ध धर्माचे संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध हांची जयंती आयज। ही जयंती बुद्ध पुनव म्हणून मनयतात। तथागत गौतम बुद्धांचो जल्म, ज्ञानप्राप्ती आणि महापरिनिर्वाण ह्यो तिनूय घडणुको ह्या एकाच दिसा जाल्यात। ताका लागून आयच्या दिसाक बौद्ध धर्मियांत खासा महत्व आसा। आपल्या मानवतावादी आणि विज्ञानवादी धम्म सिद्धांताक लागून तथागत बुद्धाक संवसारांतले महापुरुष आणि गुरू मानतात। मजगती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या निमतान जारी केल्ल्या संदेशांत भगवान गौतम बुद्धांनी सत्य, अहिंसा, समरसता आणि मानवते खातीर तशेंच सगळ्या सजीवां खातीर मोगाचो संदेश दिला अशें म्हळें। तांची शिकवण पुराय मनीस जातीक सेवा करपाची प्रेरणा दितली असो विस्वास ताणें उक्तायला। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत बुद्ध पुनवे निमतान परबी भेटयल्या। लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या लयराई देवीचे धोंड आणि भाविकांच्यो भावना दुखोवपी विधान केल्ल्या प्रकरणात श्रेया धाळगरकर हिका दिवचल पुलीस स्थानकात हाडचे हे मागणे खातीर काल सांजे उसरा शेकड्यांनी लोकांनी दिवचल ते सांखळे हो मार्ग आडोवन धरलो। ह्या वेळार लोकांच्यो भावना संतप्त जाल्ल्यो। रातचे 10:30 वरां उपरांत उपअधीक्षक सागर एकोस्कर, पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांणी आंदोलनकर्त्यांक शांत करपाचो यत्न केल्लो। मात लोक आपल्या भूमिकेचेर ठाम राविल्ल्यान कांय काळ तणाव निर्माण जाल्लो। उपरांत पुलीस अधिकारी, थळावे मामलेदार आणि आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी बसका घेवन ह्या विशयाचेर भासाभास केली। उपरांत आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी प्रसार माध्यमांकडेन जाल्ल्या घडणुकेची म्हायती दिली। त्यांची इन्क्वायरी जायसर त्यांच्यानी वाडोव येता इतले पर्यंत करूं शकता ते। आता तेका बेल दिवप ना दिवप हे जज करतलो। टिल दॅट टायम त्यांची इन्क्वायरी जायसर ते त्यांच्या कस्टडीन उरतलेच। आणि दुसरो जे आमचे डिमांड आसा की आमकां हद्दपार करपाचें आहा, हद्दपार जे करपाचें आहा ताका लागून 3 किंवा स्टेशनाचेर कंप्लेंट आसा जाल्यार ती कंप्लेंट 4 पुलीस स्टेशनाचेर घेवन आमकां कलेक्टरा कडेन अर्ज मूव करचो पडटलो आणि कलेक्टर हे डिसिजन घेतले। आणि आता खेळा मेळार IPL। ह्या IPLच्या हंगामात निमाण्या 6 खेळांत सेगीत जैत मेळोवपी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडाक काल राजस्थान रॉयल्स पंगडाकडच्यान हार खावची पडली। काल जाल्ल्या प्ले ऑफ गटांतल्या खेळांत राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांचे मदीं खेळ जालो। कुरुबालो जिखून राजस्थान रॉयल्स पंगडान पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो, पूण रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगड 20 षटकांच्या ह्या खेळांत खूप बरी कामगिरी करपाक शकलो ना। ह्या पंगडान 20 षटकांत 8 गडे भगडावन 172 धांवड्यो केल्यो। उपरांत खेळपाक देंविल्ल्या राजस्थान रॉयल्स पंगडान 19 षटकांत 6 गडे भगडावन 174 धांवड्यो करून जैत मेळयले। क्वॉलिफायर 2 खातीर हैदराबाद 8 राजस्थानाचो खेळ फाल्यां चेन्नईच्या M चिदंबरम खेळा मैदानाचेर सांजेच्या 7:30 वरांचेर जातलो। आणि त्या निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।